सगळ्या तुमकां मिडियाक हांव वेलकम करता। आयज हो आमचो जो बंदारा जो मिराबाग बंदारो प्रोटेस्ट हो आयज 45 डेज जाल्ले आसा। लॉंगेस्ट प्रोटेस्ट फॉर सोशल कॉज आमी म्हणपाक शकता हो, जो 45 दीस आयज चल्लेलो आसा आनी अजून पर्यंत हो प्रोटेस्ट आमचो चालू आसा। काल एक आमची चीफ मिनिस्टर तसेच WRD मिनिस्टर स्पीकर तसेच सांग्यावयलो आमदार विनय तेंडुलकर एक आनी तसोच भारतीय जनता पार्टीचो जो प्रदेशाध्यक्ष आसा यांच्या सगळ्या वांगडा आमची काल सांजची मिटींग जाली बंदाऱ्या विशयी। आनी थंय आमकां असो एक प्रपोजल येयलो की हो बंदारो खंय तरी आपूण काडटा आनी जॅकवेल प्रोजेक्ट जॅकवेलान पंपींग करून उदक व्हरपाचो एक प्रपोजल तेणी आमकां दिल्लो आसा। आमी तो जेन्ना आमचे हे मिटींग जाली आमी थंयच्यान येवन आमचो जे सगळे आमचे जे डिस्कशन जालें ते आमी आमचे सगळे जे प्रोटेस्टर आसा हेंच्या कडेन आमी उलयले आनी आमी एक डिस्कशन केलें आनी तेजे वयल्यान आमी डिसिजन घेतलें की जे सगळ्यांचे म्हणणें आसा एकूच की आमकां जो पर्यंत हे स्क्रॅप लेटर इन रिटर्न मेळना तो पर्यंत आमचो हो प्रोटेस्ट फाटी सरपाना। आमकां हे स्क्रॅप लेटर जाय। दुसरें जो प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टान बंदारो आसा, 2 पंपिंग स्टेशन आसा, पायपलायन आसा, अशें खुबशे करून हो ऑलमोस्ट 400 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा। हो एक प्रोसेस केल्लो आसा। आमचो मागणी क्लियर आसा। पयली हो जो प्रोसेस आसा आनी हो जो टेंडर केल्लो आनी हो प्रोजेक्ट जो आसा हो फूल कंप्लिटली हो पयली स्क्रॅप जावपाक जाय। हो पयली स्क्रॅप जातकीर जर तो जॅकवेलाचो जो कितें आसा तो न्यू प्रोसेस जावन जो तुमी दुसरी खंयच्यो सायटी आयडेंटिफाय करा, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयात आनी ते कितें करता ते तुमी लोकांच्या सहमतीन करा, तेका आमचो विरोध ना। पूण हो जो ह्यो 2 सायट्यो ज्यो आमी सांगल्यो थंय आमचो पूर्ण ह्या जॅकवेलीकूय विरोध आसा, बंदाऱ्याकूय विरोध आसा आनी ह्या कंप्लिटली ह्या प्रोजेक्टाकूच विरोध आसा। सो आमचें ठाम म्हणणें आसा हो जो प्रोजेक्ट पयली आसा हो पयली स्क्रॅप करात, तेजें आमकां लेखी आश्वासन दियात हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जालो म्हणून आनी तेज्या नंतर तुमी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन ते जॅकवेलाचे जे कितें आसा तेजेर तुमी कितें आहा तो प्रोसेस नवो करपाक जाय। सो आमी आयज एक क्लियरली स्टँड घेतलेलो आसा। जो पर्यंत आमकां लेखी आश्वासन मेळना हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जालो म्हणून आमी फाटीं सरपाना। कित्याक लोकांचें म्हणणें सगळ्यांचें आसा की आमी 3 फाटीं फसले आसा। 3 फाटीं आमकां सेम तोंडी आश्वासनां मेळ्ळीं आसा। फर्स्ट टायम जेन्ना बंदारो येयलो तेन्ना सांगलें आमी बंदारो हांगसरल्यान हाडना, 5-6 म्हयने बंद दवरलो आनी रोखडोच हो दुसरे सायटीर स्टार्ट जालो। परत थंय बोवाळ जालो, थंयच्यान 5-6 म्हयने बंद दवरलो, परत हे सायटीर हाडलो। सो ही खंय तरी ते टायमार आमकां ही तोंडी आश्वासनां मेळ्ळी आनी तेजे नंतर खंय तरी ही कामां आमकां तेंचे चालू जाल्ली दिसली। म्हणल्यार आयज आमकां हें आसा की हेंचेर विश्वास दवरपाचो जाल्यार दवरपाचो कसो, खंयच्या हेजेर आमी विश्वास दवरपाचो। आनी लोकांचें सगळ्यांचें म्हणणें तेंच आसा इतले दीस फाल्यां सकाळीं जर परत हे जर हांगा हो बंदारो घालपाक येयले जाल्यार हे लोक परत आमी रस्त्यार येवपाचे काय, परत सरकारा विरुद्ध झगड्यो मारपाचे काय। आयज 45 दीस जाल्ले आसा, ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो जाला हे लोक हांगा रस्त्यार बसल्या। जर तुमकां इतलेच जर सादें आमकां जर सांगपाचें आसलेलें जॅकवेल जाल्यार इतले दीस लोक हांगा बसून कितें फायदो। आनी जर तुमी तोंडान जर आमकां सांगता चल आमी करता, आमचेर विश्वास दवरा, कसो दवरपाचो तुमचेर विश्वास। फाल्यां तुमी थंय तुमच्या जाग्यार आनी कोण दुसरो येतलो, मंत्री येतलो, कोण CM दुसरो जातलो, फाल्यां सकाळीं सरकार दुसरें जातलें। सो तुमी तुमचेर कसो आमी विश्वास दवरपाचो। आमकां लेखी जाय न्हू, आमकां डिपार्टमेंटाचे लेटरेट हेचेर जावं हेजेर जाय बाबा आमी हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप केलो म्हणून। तुमी म्हणटले फाल्यां आमी ते जे नवे येता ते म्हणटले फाल्यां आमी सांगोंकूच नासलेलें, तेणी सांगलें। मागीर आमी लोकांनी कितें करपाचें, लोकांनी मागीर तेंच्या कडेन झगड्यो मारपाक वचपाच्यो। हें खंय तरी सरकाराचें जें धोरण आसा हें खंय तरी आमकां म्हाका दिसता हें मिसगायड करपाचें खंय तरी धोरण आसा। आमकां ह्या अशें आमी इतले मिसगायड जावपाचें ना। इतले दीस आमी आमचो एकूच ठाम निर्णय घेवन आमी हांगा बसलेले आसा। आमकां हो बंदारो नाका। ह्या बंदाऱ्या खातीर ह्या प्रोजेक्टा खातीर बेजिकली आमी ह्या गांवच्यांनी खूब सॅक्रिफायस केला, खूब म्हणल्यार खूब। आमचो मदलो एक सुद्दां आमचे लायफ सुद्दां गेल्ले आसा। आमचो एक जाणटो मनीस हो ह्या प्रोटेस्टार सक्रीय भाग घेवपी, तेका जे ह्या टेन्शनान तेच्या फाटल्यान जेन्ना सायट चेंज जाली तेच्या फाटल्या घराच्या फाटल्यान जेन्ना ही सायट येयली तेन्ना त्या टेन्शनान तेका एटॅक येवन तो आमच्यान भायर पडलेलो आसा। इतले सॅक्रिफायस गांवान भितर झगड्यो जाल्ल्यो आसा। लोकांक सण साजरे करपाक आयज मेळना, कोणें दिवाळी करूं ना, सारकी शिगमो करूं ना, खुबश्या गांवान डिस्टर्ब जाल्लो आसा। आनी इतले सगळे सॅक्रिफायस करून जर
आयज जर आमी अशें तोंडी आश्वासनाचेर फाटीं सरले जाल्यार आमकां दिसता की हे खंय तरी सारकें जावचें ना. फाल्यां सकाळीं आमी सरकाराक आनी एक चान्स दितले की परत येवन तुमी आनी खंय तरी हें अशेंच खोल्लुपाक. सो आमचो एक ठाम निर्णय आसा, जो पर्यंत आमकां स्क्रॅप लेटर इन रिटर्न आनी ते बीन सारके लेटरेटीचेर जो पर्यंत हो प्रोजेक्ट कंप्लिटली हो प्रोजेक्ट हो बंदारो आनी हे ते ह्यो ज्यो टॅक्निकली काणयो सांगता जॅकवेल बीन तसले आमकां नाका. पयलीं हो प्रोजेक्ट कंप्लिटली स्क्रॅप करात. हो प्रोजेक्ट म्हणटा तो कंप्लीट स्क्रॅप. हितून कांय जावपाक जायना. हो प्रोजेक्ट काबार. कित्याक फाल्यां तुमी जॅकवेल म्हणटा जाल्यार तेजो कॉस्टिंग चेंज जाता, तेजो टेंडरींग चेंज जाता, तेजो सगळो प्रोसेसूच चेंज आसा. ह्याच हितून पयशांनी 400 कोटीन तुमी तो जॅकवेल बांदतले आनी उरलेले तुमी तुमच्या बॉल्सान उडयतले. हें कितें? ही फालतूपणां जाली न्हू. अरे प्रोजेक्ट जर तुम्ही ते हे चेंज करता जाल्यार तेजो प्रोजेक्टूय चेंज जावपाक जाय, तेजो टेंडरींग चेंज जावपाक जाय, तेजो प्रोसेस चेंज जावपाक जाय. हे कशें? हे खंय तरी रॉंग आसा. हो प्रोसेसूच तेंचें सांगपूच रॉंग आसा. सो आमकां पयलीं जाय की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपाक जाय. कित्याक आमकां तेंकां आनी एक हें दिवपाक नाका. फाल्यां सकाळीं ते म्हणटले आयज आमी जॅकवेल बांदता, फाल्यां सकाळीं म्हणटले आमचो लोकांचो आनी रिक्वायरमेंट वाडलो, आतां बंदारो घालया म्हणटले, मागीर परत आमी झगडी मारपाची. सो हे ना. कित्याक आयज आमी पळयलां सरकाराक जर बोट घालपाक दिलें जाल्यार तो हात घालता आनी लोकांक हुमटोवन काडटा. हेंय आमी पळयल्लें आसा सगळ्याक. सो आनी खुबश्यो अशी इन्सिडंट फाटीं जाल्या. जेन्ना हो चिंबलाचो जेन्ना प्रोटेस्ट जाल्लो तेन्ना अशेंच चीफ मिनिस्टरान मिडियाचेर आश्वासन दिल्लें आपूण हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करता म्हणून. पूण दुसरे दीस सीएमान हेजेर स्टेटमेंट चेंज केल्लो. जर हें जर ऑन मिडिया जावपाक शकता जाल्यार आमच्या भितर जे एक रुमान आमची मिटींग जाल्ली थंय ते डिनाय करपाना खंयच्या वयल्यान आमी विश्वास दवरपाचो तेंचेर. सो आमी बेजिकली आमी सगळ्या कडेन डिस्कशन करून आमचे जे प्रोटेस्टर आसा तेंचे सगळ्यांचे व्ह्यूज आयकून आमी आयज एक डिसिजन घेतला. जो पर्यंत आमकां हो बंदारो स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमी हाडचे ना. आनी जी सरकारान इतले दीस सरकार आमकां 2 दीस करून जो दिता पळय 2 दीस, आयज सरकाराक आमी 2 दीस दितात. जर आयतार म्हणल्यार जर आमकां मेळना सोमाराक आमी आझाद मैदानार हो आमचो प्रोटेस्ट येतलो. आनी हे आमी ठाम निर्णय केल्लो आसा. सोमारा दीस हो जो प्रोटेस्ट आसा मिराबागाचो हो आझाद मैदानार वयतलो आनी आझाद मैदाना वयल्यान आमी थंयच्यान खंय खंय पावतले हे मागीर तुमी पळयात. आनी हेच्या मुखार जर लॉ एंड ऑर्डर जर कितेंय जालो हेका जबाबदार आमी आसचे ना. हेका जबाबदार पूर्णपणे हे सरकार, हे प्रशासन आनी हे WRD डिपार्टमेंट आसतले. आतां हे आमी जे 45 दीस बसले कडेन आसा तितून भितर आमकां अशें थोडें आयकों येयलें की आमचो आमी एक दुर्भानगर आनी कश्टीमळ आमचो एक गांव आसा, तांकां उदक ना. आनी थोडे आमगे जे हे आशिल्ले जे आमगेले प्रतिनिधी आसा गांवचे दर बाकीचे की ते मिसगायड करता तांकां की आमकां आमी तेंचे उदक आडयता म्हणून, आमी तेंचें उदक आडयता, आमी हांगा अडोवपा बसले म्हणून. सो म्हाका एक तांकां सांगूंक जाय की जेन्ना 4 वर्स पयलीं आमचे दिपक भाई खबर आसा हांगा एक PWDची पायपलायन आमी एक टेंडर जाल्लो, तुमी जाल्यार ते फायंड आवट करपाक शकता. टेंडर जालें ना, प्रोसेस आशिल्ली फायल की सावड्डेचें जें उदक येता कुडचाचें हेजें डॅमा वयलें, सावड्डी डॅमा वयलें तें हांगा हाडून एक टाकी तें स्टोर करपाक जाय आशिल्लें आनी तें स्टोर करून थंयसरल्यान तें बुस्टर पंपान तें वयर व्हरपाक जाय आशिल्लें तांकां पावोवपाक. तेजेर तें आजून कांयच हें जालें ना. आतां म्हाका अशें दिसता की ते 10-15 आमगे ती आमचीच घर आमगेलेच जे वाठारा आमगेले जे वार्ड आसा तितूनचे ती घरां तांकां पावोवपाक हे 400 कोटी मोडटा काय आनी तांकां थोडे आमगेले मिसगायड करता. आमी तेंचे मदीं हें घालता म्हणून उदका लागून. सो म्हाका एक गव्हर्मेंटाक विचारपाक जाय, तो जाता आशिल्लो एक दीस तर एक 10-15 कोटी दर मॅक्सिमम दर तो करूं शकतालो ते. तर हांव म्हाका विचारपाक जाय कित्याक करना. आतां 4 वर्स जालीं तेजें आजून कांयच आमकां खबर ना. टेंडर ऑलमोस्ट तो म्हाका दिसता प्रोसेस जाल्लो, मागीर कितें NOC कितें दिलें ना म्हणून तें अशें उरले कडेन आसा, कळ्ळें. सो अशें हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की कोण मिसगायड जायनाकात. कित्याक हें जें उदक आसा हेजो थेंबो आमकां एक हांगा सावड्ड्या आमच्या सावड्ड्या गांवां सोडून ती त्या सावड्ड्या मतदारसंघा वचून मेळपाच ना. हें डायरेक्ट उदक खंय वचपाचें सगळें तुमकां सगळें पळय प्रेजेंटेशनां क्लियर जाले कडेन आसा. इतलें सांगूंक सोदता. आनी मुखार आमगेली जी चळवळ आसा ती आमी आझाद मैदानाचेर व्हरतले. गव्हर्मेंटान ऑलरेडी आमी 2-3 दीस टायम दिले कडेन आसा, तेंच्यान जाता आनी तें जातलेंच. कित्याक तेणी सीएमान स्टेटमेंट दिला की बंदारो आमी बॅरेज घालना म्हणून. सो तें सांगलें जाल्यार दिवपाक कितें प्रॉब्लेम आहा तांकां, रिटर्न दिवपाक कितें प्रॉब्लेम आहा. म्हाका तें अजाप दिसता. सीएम अशी स्टेटमेंट दिता आपूण बांदपाना हें बरोबर आसा, पूण दी न्हू तूं रिटर्न दी. आमी खूश तुमी खूश, काबार न्हू, आमी कितें हांगा बसपा जाय. सो कितें आसा तें आमी 2 दिसां भितर सपोज मेळना जाल्यार आमी आझाद मैदानाचेर हे आमी ठाम निश्चय केले कडेन आसा वचपाचो
आनी कितें म्हणटा तें फूल एंड फायनल थंय जातलें. एक अशें दुख्ख दिसता. महाशिवरात्रे पयलीं पाडवो पयलो ही रामनम. रामा तरी फक्त 14 वर्सां भोगची पडलेली. पूण मिराबागकारांनी हे 45 दीस कशे हांगा काडले ते तेंची घरची बायल चड जाणा. कारण तांकां रांदपाचें सोडून ती बाबडी हांगा येवन बसतात. देव धर्म सोडून सगळे जाणटेले काकूळ घालपाचें जावं कितें करपाचें तें सोडून हांगा बसतात. हे प्रमोद सावंताच्याकय परिकार बरो. म्हाका याद जाता हांगा मुंदे फट्टे बाब आसा तेन्ना बी 5 जाण थंय परिकार CM आसतना आयिल्ले आनी तेणें सांगिल्लें तेन्ना हांवूय सकयल आशिल्लो. हांव पुजा करपाक गेल्लो. तेणें सांगिल्लें हांगा बोटींग करया. तेन्ना हांवें ताका विचारलेलें तुवें गांवच्या लोकांक सांगलां कारण फाल्यां हांगा बोटींग समज जालें ते संगमेश्वरा कडेन थंय फॉरेनर येतले सोरो पितले हाड उगडीतले कित्याक कितें जातलें. तेणें तेजेर मागीर परत वाटचाल केली ना. प्रमोद बाब तुका एक हांव सरळ सांगता तूं देव न्ही. हांव ओपन तुका सांगता तुका जें पळय कितें घडटा आतां तुजो विनाशकाली विपरीत बुद्धी तुजी पळय तकलेक आयल्या हे सगळे जनतेक तूं सतयता. हे सगळे मराठा आमचे हे शिवाजीले मावळे आतां इतले तेंप आमी शास्त्रान चलताले आमकां शस्त्र घेवपाक तुमी लायनाका. तुमचो विनाश जातलो. हांगा आमी मारवाक उठयला त्या दिसा हो जो फोन मारला हो हे आमदाराक घालपाक हांगसरल्या. दुसरो पंच आनी हो झेडपी जो धर्माची ज्ञान साकोडी दितालो तेकाय रावलो हांव. आमचो धर्म सांगता जेन्ना फोंडार मारलो थंय समज काम ना जाल्यार ताबडतोपर्यंत तुमी धर्माची कार्य आमकां सांगतात. अरे तुमी मारचे पयलीं ह्या लोकांक हांगसरले जल्म्याक तुमी विचारपाक जाय आशिल्लें. आमी हांगा हेका हो जो प्रोजेक्ट आसा तुमी विरोध मागीर पळोवपाचें. तुमी जेन्ना फोंडार मारता ते मारवा फुड्यार तुमी एक गांवच्या लोकांक विश्वासाक घेवना जल्म्याक घेवना. तुमी नाल्ल फोडपाचो विडो दवरपाचो तुमी दवरना. तुका कशें भोगतले तुगे कितलें आसा तितलें पयलीं शेवाळी पोकली ना आहा ती घेवन मरपा तूं. हो फोंडार तुवें ओपन केला आमी तेच दिसा सांगिल्लें हो कोलतडीन तुमी जाता तितले बेगीन हो बंद करात. धर्मशास्त्र आमचे कडेन सांगनाकात. दुसरी गजाल तुमचो विनाश हो 27 निश्चित आनी तुमी बळीचा बकरो जावन आमच्या हातां पडल्यात. सांगेकार सावडकार आनी कुडचडकार हे धर्माचे श्रेश्ठ हे पयलींच्यान खंय देवळां मोडली पयलीं आमी उबी जाताले. आमी दाणे घेवन उबी जाताले लाटी आमी खाताले. अयोध्ये सुद्दां आमी लाटी खाल्या आनी रामा तुमी व्हरून तेजे हात स्थापन केलो खरो तेजे हात सुद्दां मोडल्यात. तुमी आमचेर हें पळय लादलां तें बंद करात. आनी हो पंप बी आहा सुभाष शिरोडकार आल्या थंय फाटले न्हंय घालपा लाय. ना जाल्यार पळय देप्याले तुमी देप्या बायलेक दिली इलेक्शनां दवरलेली तेगे थंय हे आसतली खण आसतली मायन आसतली तेतूंत उदक भरपूर भरलेलें तेतूंतल्यान उदक सप्लाय करा. आमचे न्हंयक तुमी एक पायपू घालून नाक्यात. तुमकां ओपन चलेन. आमचो आमदार वायट दिसता म्हाका. हांव केन्ना तेजेर उलय नाशिल्लो आनी उलोवचोय नाशिल्लो. तेणें 45 स्टेटमेंट दिलो. तो म्हणटा आतां हेंय ना जाल्यार तेंय ना बाबरे तूं ओगी राव. तूं भानगडी पडना तो बरो. तूं भानगडी पडत मागीर आमी मैदानार देवपाचें. आनी तुका सांग्यावळ जावन संगमेश्वराचो इतिहास खबर ना. बाबून म्हणटा तशें पयलो धपको म्हाका लागता 21 जेन्ना हुंवार आयिल्लो पयले 1 हात भर उदक उरलेलें म्हाजे घर तेकपाक. फाल्यां तुमी बंदार बांदतालो जिवाणी म्हागे घरांत येवपाची आतां येतात मान्य माय. तुमकां खबर थंय आहा तें न्हय कितें आहा तें जेलेटीन बंद करता आसतना पयलो त्या खुटये मुळांतलो मनीस हांव. हे संगमेश्वराक फूट येवपाक लागली तेन्ना जेलेटीन बंद केली. उदय आसा मुंदय आसतो आसा एकटो गेलो आमगेलो रिपोर्टर. हे संगमेश्वराक लागून हांवें आतां पर्यंत 23 वर्सां जालीं एकनिश्टपणे झगडटा. तो हळशीक दिसचो न्ही म्हूण ताका मारपाक सुद्दां बसयले. तूं येदो व्हडलो आमदार तुमी आमची हे ते सगळें मागीर पळोवया. म्हागे देवा लागून तुमी कांय केलें ना. पयशे आहा थंय तुमी पयशे वतयल्यात. तुमकां खरें समज कापासता आशिल्ली पयलीं तुमी व्हॉल बांदतात तें सायडीन समज तुमी काडपाचें आशिल्लें आनी पयलीं सुरू करपाक हांगा कित्याक फोंडा पडले तुमी. तुमचो शेवट अंत आयला. तुमचो जो गुरू आहा पळय खड्डो जुमलागिरी तुमी तेजे शिश्य ते जुमलागिरी बंद करात. 15 लाख आमी पयले सगळे पयले. तुमी तेतूकच वचपाचे. 27 तुमचें भविश्य पयलां तेजे पयलीं तुमकां आमी सोंपयतले. आतां पंचायत आहा फाल्यां आनी कितें आहा तुमी जें कितें करपाचें आहा तें बरे तरेन करात. परत आमचे वाटे वचनाकात. जाता तितले बेगीन
हो बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट जो तुम्ही हाडलेलो तो स्क्रॅप जालो म्हणून आमचे हांगा जे कोण आसा आमी बेश्टे आयल्या तांकां तेका दिवपाक आमची गरज ना. आमचे बरोबर संगमेश्वर आहा, एक उलो मारत तो बानुफोंडी देंवता तुमच्या येवन दारां बसतलो. तेज्या तूं मोठो तापसार ना. स्वता अनुभव घेतलेलो हांवें आनी थंय म्हाका रोड घालपाक अधिकार आहा. आमी सगळें करता करविता थंय, आमची नादां लागनाकात. तुम्ही जेन्ना आमकां खापरेश्वरा कडेन सांगिल्लें ते मूर्ती उडोवची ना, रातचो चोर तूं. फातोडे 3 जावचे पयलीं कोण नासतना मुर्ती काडली. लास्ट तुका उतर दिला 6 म्हयने भितर त्या जाग्यार तुज्या हातान मूर्ती बांदतलो आनी तेच जाग्यार देवूळ बांदून हें करून दाखयलां. आतां हो बंधारो तूं कितले बेगीन हे स्क्रॅप करता तुका बऱ्या पडटलें. नाजाल्यार 4 घाटेनी पळय तुमी आहा, तूं काबराल, सुभाष शिरोडकार, आमगेलो एक आनी हो गणेश गांवकार, ताका तुमी लागीं हाडलात. जात तितले बेगीन मोकळी करा आमकां हितूंतल्यान. आमकां परत हांगा बसपाक आमकां येवन हांगा ठोक करून आमी राजकारणां आमी इलेक्शनां उबी रावपा न्ही. हे भुरगे फाल्यां कामां वचपाचे. तेंची आवय म्हणटा केन्ना तरी तांकां सुशेग मेळ्ळा पुरो. तो सुशेग तुमी दियात. तुमी सुशेग दिवपा आयल्यार आमचें घट्टण करून वता तुमी. जात तितले बेगीन हो बंधारो स्क्रॅप जालो म्हणून आमकां लेटर दियात. नाजाल्यार फुडलें जें आंदोलन आसतलें हें गोंयांत केन्ना घडूं ना. हेज्याक विपरीत रावतल्यान तुमच्यांनी पोलीस सुद्दां गोंयची पावपाना इतलें लक्षांत दवरात. कारबारात मिराबाग भागान जो बंधारो येवपाचो उत्सव तो ताचो विरोध सगळी मिराबाग तशेंच संगमपूर म्हणजे सांगे आनी संगमेश्वर देवस्थान समिती तशेंच हांव अध्यक्ष सुप्रेत तरी आज ह्या मुद्दम हांगा आयिल्ले कडेन आसा की काल सरकारा कडेन उलोवणी जालें आनी सरकारा कडेन अशें करून समजून आयलें की हांगच्यान बंधारो जावचो ना आनी चॅक वेल पद्दतीन पंपींग जातलें उदकाचें आनी उदक सप्लाय जातलें. ही बरी गजाल आसा की आमची सरकारा कडेन मागणी आशिल्ली की ह्या वाठारांतल्यान बंधारो बांदनासतना उदकाचें पंपींग करचें. उदक न्ही 60 MLDचें प्रोविजन आशिल्लें ह्या हाचेर 60 MLDचें इजिली प्रोविजन जाता. पूण तरी आमकां आमच्या मनात एक भिती आसा की फाल्यां समज तर हो प्रोजेक्ट समज स्क्रॅप करनासतना समज तर हें जालें जाल्यार बंधारो परत मुखार घालपाचो जालो जाल्यार मेन म्हणल्यार कशें आसा की आज सांग्या वयलें एक सौंदर्यीकरण जें आसा म्हणल्यार संगमेश्वर देवस्थान आनी हो देवस्थान जें पळय महादेवाचें लिंग आसा हें सारकें त्रिवेणी संगमवती आसा आनी तें स्वयंभू आसा आनी तें कशें आसा भरती सुक्ती हे भरती सुक्तीचेर तें आदारीत आसा. तातूंतल्यान नॅचरल पद्दतीन म्हणल्यार हातूंत ऑटोमॅटिकली ताचेर दिसांतल्यान 2 वेळा नॅचरल पद्दतीन अभिशेक जाता. म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार फाल्यां हो बंधारो मुखार काळांतरान घालपाक पडलो जाल्यार परत भितर करपाक आमी परत हे घेवचें ना. पूण त्या खातीर आमी सांगेकार तशेंच संगमेश्वर देवस्थानाची समिती सगळे आज मुद्दम करून हांकां पाठिंबा दिवपाक आयिल्ले कडेन आसा की फाल्यां आज जो सरकारान जो बंधारोचो घालपाचो बॅरेज जी घालपाची आसा ताजेर आमकां ठाम विरोध आसा. तो टेंडर आसा तो स्क्रॅप करचो आनी ते स्क्रॅप करून तेचे आमकां लेटर दिवचें आनी तेजे नंतर मुखाल्लें परत जे पळय पंपींग करपाचें न्यू आयडेंटिफिकेशन करून तांच्यान पंपींग करून व्हरचें. खरोखरच उदकाची गरज आज अख्खे गोंयभर आसात तेजी फुलफील जातलें. पूण हांगच्यान जे पद्दतीन आज पळय सगळ्यांचो विचार घेवन लोकां परत एक फावटी लोकांक सगळ्यांक कन्सल्ट घेवन मुखार सरकारान वचचें अशी मनची सगळ्यांची विनंती आसा. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.